आज जावन आसा व्हडलो दीस जो आज एक बी रोयिल्ली जशी झाड कशी करपा आमी बी रोयता तशी आज बी रोयिल्ली गोवा मुक्तीचो बाय जुलिया मेनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया त्या खातीर आज हो व्हडलो दीस जावन आसा आनी हो दीस आमी व्हडली मोठ्या प्रमाणान मानूं जाय आनी आयच्यान हे मुक्ती दीसचे चळवळ सुरू जाली. होच जुलिया मेनेझीस आमकां गर्व आसा की आयज हो जुलिया मेनेझीस बाब हो आमच्या आसोलना गांवचो म्हणून आनी राम मनोहर बाब लोहिया जेन्ना आयिल्लो तो ह्या जुलिया मेनेझीस बाबाच्या घरा रावल्लो आनी ह्या आसोलनाच्या गांवांत हे बीज हेंच्या मनान आयले आनी ह्या बियाचेर आयज आमकां स्वतंत्र मेळपाक पावलें. तर देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांकूच आनी आमच्या सगळे स्वतंत्राक जे झगडले झुजारी गोंयांत तांकांय शाबासकी दिता. देव बरें करूं. तशेंच तांणी सगळे स्वातंत्र्य सैनीक कोण आसा तांणी एकठांय जावन हांगा हो दीस मनोवचो अशें हांव मागणी करतां. हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आमेली. आयज म्हाका भोव चड खुशालकाय भोगता कित्याक आयज 18 जून ह्या दिसाक आनी ह्या म्हयन्याच्या टायमार हे आमच्या गोंयच्या स्वतंत्राचे बीज जे उत्पन्न जाल्ले ज्या दिसाक बाब राम मनोहर लोहिया आसोलनाच्या गांवांत येवन दोतोर बाब जुलिया मेनेझीसाच्या घरा रावलो आनी तेंच्या भितर ती भासाभास जाली आनी एक कीट पेटी गोंय स्वतंत्र करपाचें. जाल्यार हांव एक मागतलो सगळ्या कडेन जावं त्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच जावं सेक्रेटरी आसोलनाचे तशेंच आमच्या गांवचे जे वेळेचे आमदार बाब क्रूज सिल्वा कडेन हे आमी बाब राम मनोहर लोहियाक तर मान दिताच पूण आमच्या गांवचो ओसोळीचो गोंयचो पूत ह्या पुताच्या उगडासाक एक बरो दबाजो जावन ह्या आसोलनाच्या गांवांत एक यादस्तीक कार्यक्रम घडोवन हाडल्यार एकदम बरें दिसतलें आहलें. आमच्यांनी व्हडलें कांय करूंक जावचें ना पूण तांचो उगडास करूं येता आमच्यांनी. जाल्यार तशेंच हांव मागतलो आमचे जे गांवचे जे फ्रिडम फायटर्स आसले जायते फ्रिडम फायटर जे रेकॉग्नायज आसात गोंयांत आनी चड करून वेळ्ळे गांवचे आनी मुद्दम करून हंसोळीचे तेमी एकठांय जावन ह्या यादस्तिकाच्या दिसाक एक बरो दबाजो आसोलना गांवांत ह्या दिसाक तरी ह्या निमित्तान तरी करचो म्हणून हांव एक हुस्को दवरतां आवडेता आनी देवा कडेन मागता सगल्यांक बरी भलायकी दिवं आनी आमचे आझादीचो उत्सव मानोवपाक आमकां एक उर्बाय येतली म्हणून. जय गोवा, जय आसोलना, जय हिंद. देव बरें करूं.